तारखेक जुलयाचे म्हादयचे कोर्टान सुप्रीम कोर्टान पेटिशन लागलेले आहा. तितून आमचें इंटरवेन्शन आहा. मागीर वजे म्हणून आहा तेचें एक पेटिशन आहा. सगळी कर्नाटका महाराष्ट्रा हेंची सगळ्यांची पेटिशनां तिनूय लागून म्हणजे सरकारा कडेन आतां एक बरें नातें आसलेल्या कारणान म्हाका सरकारा कडेन ऑफिशियली डिस्कशन जाय आसलें की बाबा सरकाराचो स्टँड कितें आसतलो आनी आमचो इंटरवेनर म्हणून स्टँड कितें आसतलो. ताका लागून खास करून हेचेर आमी चर्चा करून मुख्यमंत्र्यान तेचेरूय सकारात्मक म्हणजे आमकां पयलो आमचो स्टँड कितें आसतलो की जो आमचो एवॉर्ड पास जाल्लो ट्रिब्युनल जो कॉन्स्टिट्यूट केल्लो. आतां परत एक मातशी ल्हानशी पार्श्वभुमी घेता हांगासर की आमी ट्रिब्युनल कित्याक मागलेलो की जेन्ना आमकां कळ्ळें की जवळ जवळ 2002-04 की कर्नाटकान पावलां उखल्ल्या कणकुंबी कळसा आनी कणकुंबी भागान की उदीक चोरपाक जे आमचे म्हादयेचें उदीक आहा तें चोरून कर्नाटका कडेन डायवर्ट करपाक. तेन्ना आमी सुप्रीम कोर्टान गेले. सुप्रीम कोर्टान आदेश दिलो ट्रिब्युनल कॉन्स्टिट्यूट करपाक. ट्रिब्युनल कॉन्स्टिट्यूट जालो. ट्रिब्युनलान आमी आमची गोंय सरकार बाजू मांडपाक कमी पडले कित्याक लागून कमी पडले तर जी बाजू मांडपाक जाली म्हणजे आमचो मेन मुद्दो कितें आसलो की कर्नाटकाक 24 वरां तेंचे कडेन उदीक आहा दिवपाक आपल्या राज्याक. आमची म्हादयची तांकां खंयच गरज ना उदकाची ही आमी दाखोवन दिवपाक जाय आसलें. म्हणून थंय आमचे जे विटनेस बी आसले ते कमी पडले. ट्रिब्युनलाची ऑर्डर येयली तितून 3.9 TMC तांकां ऑफिशियली उदीक दिवपाचें सांगलें. ट्रिब्युनलाची जी 14/8/2018 ऑर्डर येयली तितून आनी मागीर हे महाराष्ट्रा तांकां 0.77 TMC तांकां दिवपाचो आदेश दिलो गेलो. म्हणून अशा रितीन आमकां जो ट्रिब्युनलाचो एवॉर्ड आहा हो मान्य ना. मागीर फुडें तितून ट्रिब्युनलान 17 आनीक भानगडी आहल्यो म्हणजे DPR तयार करचे. DPR तयार करून लिगल कितें जी लागता मान्यता ती घेवची आनी मागीर त्यान फुडें कर्नाटकान महाराष्ट्रान फुडें वयचें. ह्या सगळ्या गोश्टीक जर तर आमी ट्रिब्युनलाच्या एवॉर्डाक विरोध जर करीत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी सुटाव्यो जातल्यो. आतां मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी सुद्दां केल्या ही आनीक खंय उरची ना. खंय तरी मांडवीचेर बंद येवपाच्या वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक लागून प्रवाहाक लागून ते आनीक उरचे ना. म्हणजे सगळ्यो गोश्टी सुटाव्यो जातल्यो. म्हणून ताका लागून राज्य सरकाराची जी SLP आहा कर्नाटकानूय एवॉर्ड मान्य ना म्हणून SLP फायल केल्या. महाराष्ट्रानूय SLP फायल केल्या एवॉर्ड मान्य ना. ह्यो तिनूय SLP आनी आमचें इंटरवेन्शन. आमची भुमिका आतां सगळ्यांची काल सांगलेल्या प्रमाणे दोतोर प्रमोद सावंतान सरकारचोय स्टँड आसतलो की एवॉर्ड मान्य ना. आमचोय स्टँड इंटरवेनर म्हणून थंयसर आसतलो की एवॉर्ड मान्य ना.